Poraja Mondira, Anodamidor Soruya, Diso Aiso Amchi Purbezo, Novegi Rosukavuya, Suram Chedare Dai Guru, Sondosanula Soruya. Kushin borun amchi galza, Deva korvek moima, nirondori divya. Hallelujah, 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 Hallelujah. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन जो आसा जो आसलो सदांच आसतलो ह्या बऱ्या मोगा जेजूची कृपा आनी शांती तुमचे सोबी आसूं. प्रितीच्यानो आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आंकवार मारयेचो निश्कळूंक गोम संभव ही दोबाजीक परब समरमता. देवान आंकवार मारयेक आमचे सोडवणे पासत मूळ जल्मांतान पातकांतली निवारली आनी कृपेन भरली. हें सत आयज आमी उगडास करता. जशें मारयेन होय म्हूण देवाच्या उतराक आपलें जिवीत समर्पिलें, तशेंच भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरान देवाच्या उतराचो उजवाड ओन भावार्थ्यांक दिवंक आपलें जिवीत भेटयलें. ताचे भाशेन आमी जिवंक आयचो विशय आमकां आपयता. वचात देवाच्या उतरा प्रमाणे जिविताचो प्रचार करात. हीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. कांय पावटी आमी जिविताचो प्रचार करचे सुवातेर ताजे पयलीं आमी जिविताकूच मान दिवंक चुकल्या. जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासून दिन वासनेच्या मनांत आमी देवाक मानतलें जिवीत जिवंक फाटीं उरल्या म्हूण ओळखून घेवन दोनूय देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. बरोबर उच्चारुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारूंक बरें सुरूंक हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. देवाचो भाग्यवंत सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भणीनो म्हजे खातीर सरस्वती आमच्या देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Christe eleison, Kyrie
ह्या शुभ दिसा मारयेच्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचून देवाची तुस्त बरोबर करुया. Ani shanti dacia esta samsare, sorve spora deva sorgi charaya, sorpot veda deva papa, ami duka namaskar gorda, ami duka din vasta. Tuja dor voi bova pason, ami duga vagada. Somia Jesu Christa, la pace e glas buda. Somia deva tu samsara ce pap katai, amci kaguto, tu papa cea uzvea poznai, amce mamne ai kutgen, ideea covidat mea sagate, Deu papa ce moime, Jesu Christa, eclos tu povin, eclos tu Ishvo, eclos tu porme Ishvo. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा अर्चित देवा, मुनीस जावच्याक तुज्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार धरून आंकवार मारेक तुवें गोर्व समोवांत निश्कडून केली आनी तिका पुयत आत्म्यान भरून तुज्या देवीक जिवितांत घेतली. हे तुजे ओपूर रोचणे खातीर संतोषाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटाव. आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्याक आमकां मारयेचे विणवणेंत दिसान दीस अदीक निर्मोळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पयत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या ससनांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरेस्परा देवान आदावांक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पोरसान आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाळलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलोय बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सुरेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलोय? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सुरेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलाय देखून सगल्या गोरवाची जानवरां आनी रानवटी जानवरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत
तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मोदें हांव दुस्मान काय घालतलो. ती तुजे मस्तोक माडयतली आनी तूं तिचे खोटेक चापतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिवाची आवय. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचोरिया उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायलाचे कुलये थंय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्राच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रितुमे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानान कुशाल गितांक घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. बागेऊन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखानी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवे स्वर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रोजच्या आदीं आपणा मुखार पवीत खोतावीन आनी मोगान भरलोली जावं देवान आमकां क्रिस्ता सोवे वेंचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायले. देवाच्या कृपेची उदार येवजण ही. आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणें आमकां भलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखांचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खोशे पोरमाने सगळे थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पुर्णिमोना पोरमोने आमकां जेजू सोवे आपली म्हूण वेंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखांचे खातीर क्रिस्त येवचे आदीस ताचेर भावार ठेवतली पोरचा जावं ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचे उतोरे. देवाचे वरपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. नोमान मारये कृपेन बोल्लोले
सर्वेस्पर देव तुझे सवे सदैव घे तू ओस्तऱ्यामध्ये. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. सव्या म्हयन्यान नाझरेत नांवाच्या गालिल्या शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचे भितर वचून देवदूतान म्हणें, नमान कुरपेन बोल्लोले सर्वेस्वर तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय ती चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणें, भियो नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या सिंहासन सर्वेस्वर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या ससनांक राज चलयतलो. ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वाश्टी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्वराची साकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोग चदो. ह्या दिसांनी आमच्या घरा कडेन आमी गोठो करूंक सुरू केला. थोड्यांनी नाचणे घाल्यात, गोव घाल्यात, तोंड हाडून दवरपाची तयारी आसा. आमी जेजूच्या जल्माचे तयारेक सोबीत गोठो करूंक येवजिला. तो कोणो मोडून नवें जिवीत येतलें, ओरवी जमीन आमची जातली, हे खुशालकायेन आमी रावता. आनी असल्या काळांत पवित्र सभा आमकां निश्कळून गोर्ब समोवलेले आंकवाराचो मोदेस दवरता. आयज आमी तिची परब समोरमता. खेरीत भाशेन आमकां ह्या जेजूच्या जल्माक तयार जावंक एक खेरीत सोयेक, कित्याक ही मोरिया निर्मळपणाची ओस्तोरी. माय मारिया आमकां
निर्मोडपणान जियोंक उगडास कोत्ता हुस्कायता. आयलँड ह्या गांवांत मोयोरोस म्हण ह्या जाग्याचेर एक इगोर्ज आसली आनी ह्या इगोर्जेंत एके राती शॉर्ट सर्किट जावन उजो पेटलो. थंय लागच्यान कोण नाशिल्ल्यान उजो सगळोच प्रसारलो आनी आख्खीच जमीन पर्यंत मार्बल आसलो तो पासून कडोन गेलो. पूण थंय आसलोली आंकवार मारेची इमाज उलपोन वचूंक ना. नव्यान जेन्ना ती इगोर्ज परतून तयार केली नेटोयली तेन्ना तीच इमाज परतून घाली. आनी हे घडणे बाबतीन एक पत्रकार त्या इगोर्जेच्या सांकिस्तांक असो प्रश्न कोत्ता. हे सगळें कडोन गेलें उलपोन गेलें पूण ही सायबणेची इमाज कित्याक उलपोंक ना? ती लांकडाची आसली. तो सांकिस्तां म्हणटा Our God is God of wonders. He's a God of miracles. ताका नितोड सांबाळूंक जाय, ताका कितें दवरूंक जाय तें ताच्यान दवरूं येता, करूंक जाय मोडूंक जाय तें मोडून उडोवं येता. आज जेन्ना आमी निश्कळून गोर सांबाळले आंकवारीचो आयज सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता तेन्ना जायते फावटी ह्या गुटा बाबतीन आमकां दुबाव येता. हें कशें घडलें जायत ह्या सांकिस्तांचो जाबाब आमच्या मनान हाडुया. देवाक जाय तें देवान करूं येता, देवाक जाय तें देवान राखून दवरूं येता. मारयेक देवान निर्मोड राखून दवरली. पयले घडये थावन तिका निर्मोड देवान सांबाळली. आनी बाब भयणांनो, मारयेकूच न्हय, जेजू तिचो पूत वाट सोत आनी जिवीत हो निर्मोड उडो. हे आमी नव्या कोरांत पळयता पूण आमच्या आदल्या कोरांत आमी पळयत जाल्यार आदाम एवेक पातका पयलीं देवान ताका आपणा सारकी रचलोली आनी देव निर्मोळ. म्हणटोच व्हडली तकली जोरोवची गरज ना. कशें फकत मारयेकूच दिलें, आदाम एवेकूय दिल्लें पातोक ताणें कोच्चे आदी. देवान ताका आपणा सारकेची रचलोली आनी ताका रचल्या उपरांत ताका म्हणलें एकदम बरें जालें. बरें सगळें रोते जाणां म्हणलें बरें जालें. पूण जेन्ना जेन्ना आदाम एवेक रचलें तेन्ना एकदम बरें जालें म्हणलें. म्हणटोच निर्मोळपणान सांबाळूंक देवाक पदवी आसा. दुसरे सुवातेर आयचे शिव वर्तमान पर्यंत हाची गोवाय दिता. बोडवो मारयेक म्हणटा, नोमान कुरपेन बोलोले. नोमान मारये आतां कुरपेन बोर म्हणिना, तूं कुरपेन बोत्तोली म्हणिना, बोल्लोले. कुरपेच्या बेसार मारी आसता. आनीक एक पुरावो आमकां मारयेक आपणाच्याच तोणी जेन्ना हो गूट परगट जालो पवित्र सभेंत, बेनेडिक्ट बागेवन बेनेडिक्टाक तेणें सांगलें, तेन्ना तिणें ताका विचारलें तुजें नांव कितें? तिणें म्हणलें हांव निश्कडून आंकवार मारया. उपरांत बेल्जियम गांवांनूय तिणें सांगलें 5 भुरग्यांक हांव ती निर्मोळ आंकवार.
ह्या गुटा बाबतींत आमकां दुबाव आसचो न्हय. आमी भावार्थी आनी हें करूंक गरजेचें आसलें. कित्याक जेजू निर्मळ वस्तुरेच्या कुशव्यांतूच जल्मूंक जाय. निर्मळ वस्त मेड्यान जल्मना, हो मेड्या वस्तून आमी दवरिना. सादी ती आमचो आल्तार सदांच नितोड कुडको घालता हांव, कित्याक थंय जेजू हाजीर जाता. कितें मेवता तें दवरिना हांव. पवित्र वस्त पवित्रपणान सांबाळटा. मोगाचें न्हू, मारिया आमकां निर्मळपणान जियोंक किरीत भाशेन उलो कोत्ता. आमी जेजूच्या जल्माक तयार जाता. जेजू आमच्या काळजांत जल्मतो जाल्यार आमचें जिवीत निर्मळ आसची गरज आसा. इल्लें इल्लें आमी आमचें पातक सोडून दिवची गरज आसा. कुमसाचो साक्रमेंत समोर उबुया. जायते यादनीक थंय कुमसाराक बसलेले आसात. आयच्या दिसा आमचें जिवीत नितोड करुया. मारिया जिविताची वस्तरी आयच्या पयल्या वाचपाच्या निमाणे वडीन आदावान एवेक म्हणें तिका नांव दिलें जीव. ताचे पयलें तांचें नांव जिवीत आसलें, कित्याक देव तांचे सवे आसलो, जिवीत तांचे सवे आसलें. पयली एव हिका नांव जीव दिलो. जिवीत न्हय पूण मारयेक जिवीत म्हूण नांव दिता. कित्याक ती जिवीत आपल्या कुसव्यान घेता. जिवीत ती जियोंक वावुरता. भाव भयणांनो, तिका तर ही कुरपेचो बेस तिच्या आवयच्या कुशव्यान मेळ्ळो जाल्यार आमकां दर एकल्याक बावतिस्मान थावन मेळ्ळा. तीच कुरपा आनी आमच्यान ते कुरपेन जियोंक जाता. मारयेन 2 दिसां आपल्या जिवितान ताळण्यांक आडखोडींक फुडो केलो, कोश्टांक फुडो केलो, खुर्साक फुडो केलो, ओगेपणान फुडो केलो. जेजूच्या बापाची खोशी सदांच आपल्या सवें जावं म्हूण तिणें आपल्या जिवितांत सदांच ती जियोंक वावुरली. दिनवासनी मन तिजें आसलें देखून दिनवासनीच्या मनान ती निर्मळपणान जियेताली. देवान आपणाक विंचून काडल्या. आमकांय भाव भयणां देवान विंचून काडल्या. सासणाच्या जिविताक आमी दिनवाशी जावची गरज आसा आनी दिनवासनेच्या मनानूच आमी पातकाक पाठ करची आसा. दुसरे सुवातेर मारिया जिविताची वस्तुरी. जिवीत देवाचें देणें. आयच्या दिसा मारयेच्या गोर समोणेचे पोरबे समयार गोरबेस जालेल्यांक पसत मागुया. जीव राखूंक कुशव्यांत थावन पर्यंत जायत्या जाणांक आगोड जाता. ह्या भाव भयणां पसत मागुया. ह्या कुटुंबा पसत मागुया जे गोरपाट करूंक सोदतात तांचे पसत मागुया. गोरपाट करूंक सोदता तांकां तेंको दिवचे सुवातेर तांचे पसत मागात. तांकां बोड करुया, आदार दिवया. मारिया जिविताची वस्तुरी. आमी जिविताचे पोरबेक तयार जाता. जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी तयार जातना जिविताचे पोरबेक तयार जाता. ही तयारी आमची सगळ्यांची बरी भाशेन जावं. मारिया मोदेस्त आमकां निर्मळपणान तयार जावया, मागण्यांत तयार जावया आनी त्याच बरोबर गोरबेस्त आसल्या पसत मागुया. गोरपाट करूंक सोदतात, आदार दितात तांची मनां उजवाडाय म्हूण आयच्या सेवा धर्मांत मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ देवाच्या उतरांतल्यान जिवो जाला तो ह्या वेळार पुरगोटुया. सत मानता हांव देवाक,
सोर पदवेदार बापा स्वर्गांनी पितुमीच्या रुसणारा आमची येशू ख्रिस्ता तुझ्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या उर्वी कुरुसमालो आंकवार मुने थांव सोनमलो पोस्पिदाका ताणे कोस नसले ताका कुर्सा चढलो तो मेलो आनी ताका पिलो तो मुने देवलो तिसऱ्या दिसा मेळांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चढलो सोरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला तुवें तांची आनी मेल्ल्याची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें भक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची खालती मागणी देवा मुखार धरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कसलोच अंतर आनी भेदभाव करिनासतना सगळ्यांची सेवा करूंक आनी तांकां जेजूच्या उपकार जावूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान आमी क्रिस्ताक जागृत आनी तयार मेळोवंक आनी उजवाडाच्या कोन्यांनी आमचें जिवीत बरोवंक बापाची कृपा मागुया. मारये भाशेन आमी आमच्या कुटुंबान आनी समाजान जाणट्याची आनी कश्टावताल्यांची सेवा करूंक बापाची कृपा सगल्यांक मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी आमचो बाबाट खोलावूंक आनी मागण्यांतल्यान ताळण्याचेर आनी वायट विघ्नाचेर जैत मेळोवंक बापाची कृपा मागुया. आमची खासगी मागणी वेळार बापाक उबारुया. बापा मोगडा तुझे मुखार दवरलेली आमची खालती मागणी दोयेन आयकून घे. निर्मळपणान स्वतान जियोंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सोरपुदा देवा बापाक मानता तसलेंचा म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली वयले आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेव. भोव पवित्र बापा, अंकवार मरेच्या निष्कळन गोर समोवा पसो तुका दिन वाचून हे वाकणेचे बलिदान आमी तुका समोर पिताव. ताचे वरवीं सोर गुन्यांवांतली आमी दिसान दीस मेकळीं जावंक आमचे निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकणेचें बलिदान जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सरकारियान सरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भाग्योंत अंकवार मारयेक जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुशव्यांत सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सोर खोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवाळली आनी कुरपेचे बोरतेन पवित्र केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिलोय निश्कळून निरपराधी मेनरो तुजे कुशे मनीस सैमान जावचो आसलो. खरो पूत अंकवार मारयेचो देखून तुज्या पुताक फावो तसली ओपूर अजेपान तुवें आवयक रोचली. अशी ही तुजी दूं जावंक पावली ओरोम आनी खुणां पवित्र सभेची. जेजूची खोत मीद नासलोली रूपवंत पोतिनीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची. निश्कळून अंकवार परस उत्तम वर्ती दुसरी कसलीच रोजना तुवें येवजली नाय. कधीच तुज्या हातांतली भायर सरली ना. आनी तुजे पोजेक तुज्या बरेपणा आनी दया मागतल्यांक अदीक श्रेश्ठ शारोतीन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशाच्या उमाड्यांनी तुजी स्तुती आमी गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्यानी सासणी कलराचें हें रगत
पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. पुनर्जीवन पडावरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सुरवणारा आमची सुरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सरणची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमा आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परमसो धरूत मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भोवणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्म दिता आनी सरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणे सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक जेजून शिकयलें प्रार्थन बरोबर बापाक करुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजे सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी जे कुशे परमय तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजो चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. चाकून घेयात आनी पळयात सोमी कितलो मोवाड गोड. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भावा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. मोकळ भाव भयणीनो, शिव्या जेजूक ह्या वेळार आमी शेवला. आमकां सोण एकल्याक तो कुरपेन भरता. कोश्ट आडकोडी वेळार आमकां तोच सांगात दिता. ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थना. बापा,
ओचोरिया विस्मिताच्या घडणारा भाग्योंद आंकवार मारेन तुझ्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुशव्यान घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या खोतांतली निवारली तुझ्या जिवान सुबामपणी बोल्ली त्याच तुझ्या पुताक ह्या संवसारांत आमी घेता देखून ताचे वरवीं आमकांय दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कोर आनी उतरावरत्या जिविताचे बर्तेक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सगळे आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर क्लिफर्ड कास्टेलिनो ताका आनी आमच्या कोरगांवच्या फिरगोसकारांक आनी ह्या सो बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 3:30चे मी समोर उरतात डायोसिजन कमिशन फॉर सेक्रेड म्युझिक. फाल्यां भोव श्रेष्ठ ऑस्वर्ड कार्डिनल ग्रेशियस 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. Tomorrow, His Eminence Oswald Cardinal Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. Decembraचे 13 मद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप भोव मानेस जॉर्ज एंटनी सॅमी 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 13th of December, Most Reverend George Anthony Sammy, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. ह्या दिसांनी डिसेंबराचे 4 तारखेर तावन जानेराचे 5 तारखेर पर्यंत मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिडर्जी डेस्का फाटल्यान व बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमान तावन ते तुमी घेवंक जाता. ह्या पुस्तकाचें मोल फक्त 20 रुपया. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळे बरोबर. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासा आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो कासकी करचो हे वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओद्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव. आमेन. Maria, my Jesus.
भावा भयणीनो